फेसबुक सोशल मिडियाचेर आयिल्ल्यो अफवा आनी तांचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्हय म्हणून आवाहन कलंगूटचो काँग्रेसचो उमेदवार मायकल लोबो हाणें केलां। आमदार जावचे पयलींच आमदार फुटल्याच्यो बातमी पातळल्या देखून हांचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्हय। गोंयांक फक्त काँग्रेसूच स्थिर सरकार दिवपाक शकता अशें ताणें फुडें म्हटलें। सेकंडली रुमर्स स्प्रेड जायत आहा आनीक 5 दिसांनी म्हाका दिसता रिजल्ट भायर सरतलो। रिजल्ट भायर सरच्या पयलींच रुमर्स स्प्रेड जाता की आमदार फुटल्या म्हणून। आमदार जावंक ना अजुनी, आमदार अजुनी जावंक ना आनी कोण हो रुमर स्प्रेड करता ते गोंयकारांक खबर आहा। आनी गोंयकारांक जी सोशल मिडियाचेर जी गजाली वयता स्प्रेड जाता थ्रू व्हॉट्सएप, सोशल मिडिया ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हेचेर बली पडचे न्हू। Do not go as per what comes on that Facebook or on social media. These are not true. And I want to tell all the Goans that ह्या पावटी जे काँग्रेसान उमेदवार दिल्ले आनी आमदार जावन येतले ते कोणूच फुटचे ना। आमी स्थिर गव्हर्नमेंट दितले। वी विल गिव अ गुड गव्हर्नमेंट। By 3 o'clock I think the results will be out. By 5 o'clock we will stake claim to form the next government. Congress party will stake claim to form the next government by 5 o'clock, 5 to 6. So the result 3 पासून भायर सरलो, 3, 3:30 सगळ्यांक सर्टिफिकेटी मेळल्यो, CLP मीटिंग जातली आनी आमी लीडर आमचो डिसाइड करतले आनी आमी सोमतो स्टेक क्लेम करतले।